Testing 1 2 check. Mic testing 1 2. Mic test. Test. प्रीतीच्या बाबा भयणीनो भाग्यवन जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या गोंयदामांव दिवसितीच्या आसखाऱ्याची पुर्बेची 9 दिसाची तयारी आयजतावन आमी सुरू करता. आयज नोव्हेनाचो पयलो दीस 7 तारीख जानेराची आयतार. हो दीस खेरीत भाशेन भेटयला दिवसितीच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवाधर्मीक आनी गरिबां गरजेवंतांच्या कारितास गोवा ह्या वावरा खातीर. हे मिसाचे भेटींत आमचे पासत मीस भेटयतले फादर एंटनी वाज, पॅरिश प्रिस्ट ऑफ सेंट एंड्रूज चर्च वास्को. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आनी सांतवारेच्या रेतोराच्या नांवान फादर कॅनटाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आनी आमच्या पाद्री भावाक माई मोगाचो येवकार दिता आमी हे मिसाचे भेटीन. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. हिम नंबर A6 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक. देवा उतोराय कोदाव तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तुंगी एक. देवाला उतोराय कोदाव तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तुंगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक. आयच्या दिसा ही मिसाची भेट बरी भलायके पासून मागता आनी भेटयता जॉन रॉड्रिगीस आनी ताची फामील वेर्नांची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी. आमेन. आमच्या जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयच्या पयल्या नोवेनांचो विशय भाग्यवन जुजेवाजाचे देखीन जेजू क्रिस्ताक परगटूंक आमचें जिवीत जावं दी हे खातीर. प्रितीच्या भयणी भावानो, जेजूक परगटप जावन आसा पवित्र सोबेचें मिसांव. आमी तिचे वांगडी जाल्ल्यान तें आमचेंय मिसांव. ही परगटणी जिवितांतल्यान जावं भाग्यवन जुजेवाज आमकां एक देख जावन आसा. आपलें जिवीत फकत जेजू पासत समर्पूण जिवितांतलें बरें तशें वायट देवाची कशी म्हूण मानून घेवन जेजूचे बरे कोबरेचो परगटणार जालो. तर भाग्यवन जुजेवाजाची देख घेवन धर्म परगटणेंच्या वावरान आमचें कार्य पाळून क्रिस्ताची पुर्ती हातयारां जावंक आमकां देवाचो आदार भाग्यवन जुजेवाजाचे विनवणेन ह्या पयल्या नोवेनान मागुया. आनी जायते फावटी आमी जेजूचे परगटणेचें हातयार जावंक नात. आमच्या बऱ्या करण्याचें जिवीत आमी दुसऱ्याक परगट करूंक ना. ह्या पातकांचो नेरां पातकांचो उगडास करून जेजू लागीं बोगसणे मागुया.
आनी बोगसणी मागून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची खाकलूत कर उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मुखामोड रूप पळयोवन निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप ऊट पोरजोलीत जा उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर कालोख विस्तारला तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोलता तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा दोळे उबारून सोरभोंवती फिरोय सोरभोंवती पळे एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात पयस सोतेन येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातार दोन हाडटात अजाप जावन सोगलींच पळजोळीत जातलीं होय तुजें कालीज दादोशी जातलें तोर तुजे उंटेंत सागर दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय राष्ट्राची दौलत तुका मेलतली तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतली उंटां मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां शेबा थावन येवन भांगरा धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सोगलीं
देवाचें उतरें आमचो जबाब जालो तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां म्हणुया तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां देवा राजाक तुज्या शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तूं न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां ताच्या कालार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती चोंदरीम आसो सर शेकान शेक ती तोपतली एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्यार पर्यान न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां तार्सिसाचे आनी पिदा झुजाचे राजा आपलो राजदंड घेवन ताचेशी येतले ताका दाना खाणिको घेवन पावतले आराब्याचे आनी इथिओपियाचे राजा ताचे मुखार सोडपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतलीं सोड राष्ट्रां जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां बागियोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुणयारपणान ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची वळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागिवोन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या मुणगे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां त्याच कुडीचे 3 सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया Hallelujah, 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 hallelujah. सुम्याचें नोकेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या Hallelujah, 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 hallelujah. Survespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुका सोम्या
हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतितान कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम. सोमेस मुखेल यादनिकांक आनी पर्जेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरयन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मोदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पर्जेक गवड्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी बारीक खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशालभरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, धूप, गोंद्रोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा एका वर्सा एक पाद्री थोड्या दोतोनीच्या भुरग्यांक घेवन यात्रेक म्हूण व्हरता तांकां आनी ती यात्रा एक नवी इगोर्ज बांदून हाडल्या आनी ती एकदम बरी इगोर्ज दिसता म्हणून भितरल्यान ताका गमलें ह्या पाद्रीकाराक पाद्रीक. ह्या भुरग्यांक तो घेवन वेता थंयसर. हीं भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं पळेतात आनी पळयता आसतना ती अजाप जातात. सगळी आखी इगोर्ज आरशांची, आरशे सगळे आरशे एक पासून सांत ना इमाज कशी, पूण आरशांच्यो इमाज्यो, आरशांच्यो इमाज्यो जिन्सां तरेचे कलर्स घातलेले आसात. पूण तुवें बारीकसाणेन त्या आरशांनी पळोवंक जाय, आरशांनी पळोवंक जाय. सो ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक तितलें समजोंक ना भितर सरतांच. तांकां एकदम बरें दिसता कित्याक चकचकीत जगजगीत कलर्ड आरशे. हे भाशेन बाबा न्हिदो मुखार येता येता इगोर्जी मुखार आल्तारशी पावता पावता एक ल्हान 6 वर्सांचो भुरगो बारीकसाणेन पळयता वयर आल्तारा वयर आनी पळयता आनी म्हणटा, आय हॅव सीन जिजस. जेजू खुर्सार मारलेल्या जेजूक हांवें पळयला अशी बॉब मारूंक लागलो. आनी डू यू सी वॉट आय सी? जें हांव पळयतां तें तुमकां दिश्टी पडटा अशें विचारूंक लागलो ताच्या बरोबरच्यांक. बाबा म्हणून ही सगळीं भुरगीं ताचीशीं एकठांय जालीं आनी पळोवंक लागलीं, आरे ह्या भुरग्याक जेजू दिश्टी पडटा, म्हाकाय दिश्टी पडटलो काय. बाबा म्हणितो ह्या भुरग्यांक कसोच दिसना. तो परतून विचारता, सी आय सी जीसस क्रायस्ट ऑन द क्रॉस, डू यू सी वॉट आय सी? भुरगीं म्हणटात तकले हालयतात, ना दिश्टी पडना. पाद्री आसलो थंयसर बाबा म्हणितो तोय येता, तोय म्हणटा आपणाक दिश्टी पडना.
पूण ह्या भुरग्याक दिश्टी पडटा. आनी त्या वेळार बाबा न्हिदो पाद्री ह्या भुरग्यांक म्हणटा, आमी कुड्डीं त्या भुरग्याक दिश्टी पडटा. त्या भुरग्याक दिश्टी पडटा जेजू परगट करता. जिजस इज एपिफनी टुडे अशें व्हडल्यान त्या फादरान म्हटलें. एपिफनी, इट्स एन एपिफनी. जेजू परगट करता आपणाक त्या कुर्सांतल्यान. पळयात म्हणूंक लागलो पादिगार ओ पाद्री भुरग्यांक सांगता. आनी भुरग्यांशी व्हरता, त्या भुरग्याशी व्हरता आनी भुरग्याक सांगता, विचारता त्या भुरग्याक, तुका खंय दिश्टी पडटा बाबा जेजू? आनी तो भुरगो म्हणटा, हो पळय जेजू दिश्टी पडटा. आनी भुरगीं बाबा म्हणितो तांकां दिश्टी पडना, पूण ती म्हणटात, येस येस आय सी जिजस. एपिफनी एपिफनी एपिफनी, जेजू परगट करता आपणाक. आनी भुरगीं खुशाल जातात. मोगाच्या बाबा म्हणितो आयज जेजूच्या परगटणेची परब. परगटता आपणाक एका नोकेत्राच्या उजवाडान. परगट करूंक लायता आमकांय एका नोकेत्राच्या उजवाडान. आमी परगट करूंक जेजूक आमी जावंक जाय एक हातियार जेजूचें, अशें जेजू आयज आमकां उलो मारता. बाबा म्हणितो बागेवन पांच जे वाज सदांच हातियार जालो जेजूचो, परगटणेचो. बरो परगटणार तो जालो. जेजूक ताणें परगट केलो. आजच्या वाचपांनी तेंच आमी आयकलां. परगट करता जेजूक. तो बाबा म्हणितो केरी भाशेन फाटीं फुडें सरोना जेजूक परगट करूंक. पयलींच ताची आशा जाली श्रीलंकेन भितर सरून जाता ते भाशेन जेजूक परगट करूंक. आनी कोणाक? हेरां धर्माच्या भावां भयणांक न्हू, पूण कातोलकांकूच. कित्याक कातोलकांक थंयसर पिडापीड दिताले. आनी दिताले कोण? क्रिस्तांवूच. आनी ते पासत बाबा म्हणितो तो आपूण हातियार जाता परगटणेचें. आपूण हातियार जाता परगटणेचें. सदांच वडिलांक रेस्पेत मान तो दितालो. जेन्ना तांणी सांगलें आपणाक श्रीलंकेक वचूंक जाय म्हणून, वडिलांनी ताका सांगलें, ना तूं श्रीलंकेंत वचो नाका, सैलावांत वचो नाका, हांगासर राव गोंयांत इंडियेंत. आनी ताका मंगळुरांत धाडटात. आयकोता जेजूचें हातियार जाता आनी मंगळुरांत वेता. आनी थंयसर सादो मनीस जावन केरी भाशेन आपणाचें कार्य जेजूचें परगटणेचें मुखार व्हरता. थंयसरलो लोक बदलता. थंयसर बाबा म्हणितो सगळें वातावरण दुसरें जाता. कित्याक ताचें जिवितूच एक कार्य. जेजूक परगटणेचें कार्य, जिवीत, ताचें जिवीत. बाबा म्हणितो थोड्या वर्सांनी मागीर तो परतून विचारता देखून ताका म्हणटात तेन्नाचे पुर्तुगाल पाद्री, वच वडील म्हणटात, वच मोत्ता जाल्यार मरों दी. आनी जुजे वाज बाबा म्हणितो आमी जाणा कशे भाशेन तो गेला. जिन्साचे बेस श्रीलंकेन भितर सरूंक ताणें प्रयत्न केले आनी भितर सरलो. जेजूक परगट ताणें केलो. आपुणूच हातियार जालो दुसऱ्यांक, कातोलकांक. भोव करून चडशे थंयसर बुद्धिस्ट आसलेले, पूण बुद्धिस्टांचे भितर तो मिसळ जावंक ना. पूण कातोलकांचो भावार्थ घट करूंक तो वावुरलो. आनी कातोलकांचो भावार्थ पळोवन बुद्धिस्ट तो जाप जाले. थंयसरलो राजा पासून क्रिस्तांव जालो जायत्या वर्सांनी. पूण पांच जे वाज आपूण हातियार जालो. बाबा म्हणितो आयज बागेवन जुजे वाजाचें पयल्या दिसाचें नोवेन. हांव हातियार काय जेजूचें? म्हाका कसली आस आसा काय ह्या संवसारांत? कसली बाबा म्हणितो आमकां केरी भाशेन ह्या संवसारांत आस आसून जेजूक आमी परगट करता? बाबा म्हणितो सांज जुजे वाजाक कसलीच आस आसूंक ना वस्तूंची, भोव करून वस्तूंची. आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवांक लागजरीज जाय, कम्फर्ट्स जाय. सांज जुजे वाजाक कांय नाका. तो एक सादो कुली जावन, एक केरी भाशेन काणकोणकार जावन, एक पोदेर जावन जेजूक परगट करता आपणाच्या जिवितांतल्यान. आनी ते पासत आमी बाबा म्हणितो जेजूक परगट करूंक जाय. हे विद्वान पासून बाबा म्हणितो सादे मनीस देवाक बाबा म्हणितो हरशीं देवा बापान करूंक जातालें मनशांतल्यान विचारून. आनी जेजू खंय जाला ह्या विद्वानांनी विचारूंक जातालें मनशां लागीं इस्रायलांत वेता आसतना. पूण देवा बापान मनशांक वापरूंक ना. कित्याक मनीस आपणाच्या वाद्याचो.
मनशान तर विचारले, मनशा लागीं तर विचारले, अरे जेजू खंय जाला? ते सांगतले असले आमी नकोय, आमी नकोत, आमी नकडोत. ओ तुंय सर. जायते फावटी भाविंदो ट्युरिस्टोर आमचे लागीं विचारतात, सांकवाड खंय पडटा? हे सायडीन वच, ते सायडीन वच. पूण सारकी वाट थोडे फावटी आमी सांगोनात. हेच भाशेन भाविंदो इस्रायलान घडटलें आसलें. आनी ते पासून देवा बापान विंचून काडलें एक नोकेत्र, उजवाड जावंक. आनी ते पासून भाविंदो हे विद्वान नोकेत्रा उदेशी जेजूक नमस्कार करूंक पावले. हरशीं भाविंदो हेरोदीन पासून त्या नोकेत्राच्या फाटल्यान वचूंक जातालें तांचे फाटल्यान, पूण तो वचोंक ना. कित्याक तो आपणाच्या वाद्याचो ताका फकत कम्फर्ट जाय आसलेलें. आनी त्या पासून तो म्हणटा, तुमकां मेळ्ळे उपरांत आमकां येवन सांग, मागीर हांव नमस्कार करूंक येतलो. पूण तांचे बरोबर वचोंक ना, आपणाच्या वाद्याचो हेरोद. आनी त्या पासून भाविंदो आमी वचलीं काय? सांत जुजेवास तसलो न्हय, हो आमचो गोंयचो पूत जो सांत जाला तसलो न्हय. तो आपणाचें जिवितूच एक हातियार. आमकां क्रिस्तांवांक भाविंदो एक देख जावंक जाय. आमी जेजूक परगट करूंक आमी हातियार जावंक जाय. भाविंदो आयज दुसऱ्या वाचपान पासून म्हटल्यार दुसऱ्या धर्मांच्या भावां भयणांक मान दी. आमी दिवंक जाय भाविंदो, आमी शिकूंक जाय, आमी ओळखूंक जाय तांचो धर्म. म्हाका पासून भाविंदो सेमिनारींत आसतना आमी शिकल्यात, हिंदुइजम शिकल्यात, इस्लामिजम शिकल्यात, बुद्धिजम शिकल्यात, आमी सगळे शिकल्यात. तांचो धर्म कसलो, तांच्या धर्मान कितें आसा तें आमी शिकल्यात. तातूंत हांव म्हजो भावार्थ गोट करतां, जेजू सोवें. हें जावन आसा भाविंदो हातियार. हांव जावंक जाय हातियार जेजूचें दुसऱ्याच्या धर्मांक. म्हाका भाविंदो इश्ट पासून आसा, एक 28 वर्सां जालीं हिंदू भाव म्हजो एक इश्ट आसा. कितें जालें तो फोन करता म्हाका कितें जालें तो ताका फोन करता हांव. आमी एकामेकाच्या सुखांत कशें वांटो घेतात. ताका दोगां तेगां भुरगीं आसात, पूण इश्टागोत आसा. हिंदू आनी क्रिस्तांव म्हूण आमी पडनात, वो हांव पाद्री म्हूण तो पडना, पूण इश्टागोत आसा. आनी हेंच भाविंदो जावंक जाय, असलें जेजूचें हातियार एकामेकाक. तयार आसा काय हांव जेजूचें हातियार जावंक? म्हाका दिश्टी पडटा काय जेजू हांव परगट्टां काय त्या भुरग्याक केरी भाशेन जेजू दिश्टी पडलो. हेरां भुरग्यांक दिश्टी पडोंक नात, कित्याक तीं कुड्डीं कशीं जाल्लीं. म्हाका दिश्टी पडटा काय जेजूक परगट करूंक? कितले फावटी म्हाका जेजू मिसान दिश्टी पडटा आसतलो देवाच्या उतरांत, पूण हांव तयार आसा काय जेजूक हातियार कशें जावन परगट करूंक? उबी रावया. आनी आयच्या दिसा जेजूचें हातियार कशें जावंक आनी जेजूक परगट करूंक आमचो भावार्थ उचारुया आनी म्हणुया, सोतमंतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जुळ्ळो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सोतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. जेजूची हातियारां जावन जेजूक परगट करूंक थोडी मागणी बापाक घालून आमी मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी, पाद्रिनी आनी माद्रिनी आपलें गौलीक कार्य मनशा मदें जियेतना आपलें जिवीत देवाक भेटयलोलें दान म्हूण उगडास धरून आपलें मुणयारी जिवीत आपले पोरजेक एक दान करूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर.
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हेरोदी भाशेन न्हय पूण विद्वाना भाशेन सोत सोडून काडूंक आनी ते आपल्या जिवितान जिवंक पोरजे मोदें नागरीकपणांचो एकचार बांदून हाडूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या फिरगोजेंत आसलोल्या दुसऱ्या धर्मांच्या भाव भयणींक आमी मानान लेखूंक आनी तांच्या धर्माची फावो ती ओळख घेवंक जेजूची ओळख आनी जाणवाय आमच्या जिवितांतल्यान तांकां दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज केरीत भाशेन दियोसिजीच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवाधर्मीक आनी गरीब गोरजेवंतांच्या कारितास गोवा वावरा खातीर प्रार्थनाव तेदना आयज मिसा बेटेन वांटो घेतोल्या मुर्मुगांव आनी गोवा वेल्या वाराडांतल्या भाव भयणी पासत मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. होय बाप्पा, ही आमची मागणी जायती आमच्या मनांत आसा. आयचे दिसा किरी भाशेन तुकाच परगट करूंक आनी हे भाशेन हातियार जावंक आमकां सगळ्यांक तुजो आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C43 वेदीचेर उंड्या सवे. उद्या सोवे आमची काळजा दवरता, सुखानी तो सोरान गेले जेजू तुका भेटोयता, सुखानी तो सोरान गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या फोरी आमकां तुज्या केरोता, उर्साचे तुजे बोरी जेजू मुच्या दारोडा, उर्साचे तुजे बोरी जेजू मुच्या दारोडा. मोशा बाबा म्हणिदो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र विचारावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाड बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दूप आनी गोंद्रोस घेवन येवंक नात. बोगोर गोवांचो उंडान दाखांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तो तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया.
Amiti sorvesporatai ubarta. Sorvesporak आमच्या देवाक दिन वासूया. Uyoshi ami koruk favo. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारा सासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलाय आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलोय. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. तुजें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलां. देखून आतां आमच्या बुडव्यां बरोबर आनी सोरींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. Povit, 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 dolaraco sorves portu. Sorgani sosar vola tuja vojvova, usorgi tuka zoj. Sorves porace navieta taka zoj, usorgi tuka zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. Sumia Jesu, ami undo katao, ani ekasi lepi etao, tikles bauti, tu vojvovan Jesu, ami tuže morot porgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारांत शिंपडलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या मेलेल्या भावां भयण्यांची काकलूत कर. तांकां आनी सगळ्या मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या आल्तरा भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची तुं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन पास जे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बाप्पा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन.
डू यू सी वॉट आय सी? हांव पळयतां तें तुमकां दिसती पडटा? म्हाका जेजू दिसती पडटा. एपिफनी अशें केरी भाशेन तो भुरगो पुरगोट जाता. आपणाचें जिवीत जेजूच्या नांवान तो पुरगोटता हेरां भुरग्यांक जीं कुड्डीं कशीं आसलेलीं. म्हजें जिवीत तसलेंच काय? म्हजें जिवीत पुरगोटणेचें जालां काय सांज जुजेवाजा भाशेन? जायना जाल्यार जेजूचें जिवीत आमी आपणावन खरेंच हातियार जावंक बागेन जुजेवाजाक फुडें घालून आमकां मागुया आनी म्हणुया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. ओय बाप्पा, सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत आमच्या जोणेकल्याच्या घराब्यान शांती आनी सवस्काय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कागलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली तूं वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या आपोसलांक म्हटलाय आनी हे वेळार आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. बाळका जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ पळय, जेजू आसा आमकां शांती दिता. शांती जाय जाल्यार खरेंच आपणाचें जिवीत परगट करूंक आनी ताका हातियारां जावंक आयज जेजू आमकां बागेन जुजेवाजाच्या नांवान उलो मारता. ह्या जेजूक आयकून ताका परगट करूंक सोदतात आनी ताका ह्या वेळार काळजान घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमऱ्याव घेवंक फुडें सरचें म्हूण आमी मागता. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवंक फुडें सरतना गीत गावया. D17 जेजू म्हज्या देवा. Jesu moja deva, audeta gilchak tuka. Jesu moja deva, audeta gilchak tuka. Yo moja Jesu, sokles moje. Kali saiba di tau tuka. Jesu moja deva, aureta gilchak tuka. Jesu moja
오냐 아니 사이바 Transporto iso sonaduko Jesu moja deva aureta eu chatuka Jesu moja deva aureta eu chatuka Gesù moja deva aureta eu chatuka Gesù moja deva aureta eu chatuka प्रार्थूया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना भाशेन आयज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बावार्थान त्याच जेजू कुंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमचींच काळजान ताका भेटयल्यांत तेच परी जिविताच्या सगळ्या घोडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भावां भयणांकूय आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या परजोडान सुकेच जावन तुका दिनवासूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मातशें बसत आमी कितें भाशेन ही संदी घेवन दिनवासूंक सोदता फादर एंटनी वाज आमचे बरोबर आसलो मिसाचे भेटेन पादवीगार तो सेंट एंड्रूज चर्च वास्को बरे भाशेन मिसाची भेट समोर उबून देवाच्या उतराची मोडणी ताणें आमचे पासत केल्या पासत आमी फादराक दिनवासता कांय कळोवण्यो आमकां नोवेनाच्या दिसांनी आयज तारीख 7 ते 15 तारीख पर्यंत मिसा हे परी जातली सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 हे मीस रोमारीचे मीस ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन सांजे 4 वाजता हेय मीस रोमारीचे मीस 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन जातली आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केल्लो आसा तांची नोंद तुमी घेवची जानेराचे 7 तारखेर म्हटल्यार आयज आनी 14 सकाळीं मिसा 5 वाजता 6:15 आनी 7:30 खेरीत भाशेन 14 आयतारा दिसा 9:15 मीस रोमारीचे मीस तशेंच जाणट्या आनी पिडेवंतां खातीर भेटयतले आमी मीस त्या मिसा उपरांत कॅन्टीन आसा ते सुवातेर पेज कांजी आमकां मेळटली भाग्योंत जुजेवाजाचो उगडास करून दोबाचीक परबे दिसा 16 मिसाची मांडावळ हे परी आसा मिसा आमची सकाळीं 5, 6, 7:15 8:30 दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता हे मीस बीस थियोदोर मास्कारेनस आनी आमचो कार्दियाल साहेब आनीक 3 बिस्पा सांगाता मीस भेटयतले त्या उपरांत भाग्योन जुजेवाजाचे ओरातोरीच्या कुडान मीस जातले 2 12 वाजता
सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन मीस आसतलें पुर्बे दिसा आनी निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन आसतली. ह्या जागा वयल्यो कांय सवलती खेरीत भाशेन कुमसार आमकां जावंक आमकां खेरीत सुवात आनी हो सोयेक आमकां मेवता ताचो बरो फायदो आमी काडचो, बरें कुमसार आमी करचें. तेच परी मिसां दिवंक उपकार मागणी विनोती बरोवंक आमी जाता. तेच भाशेन देणगी दिवंक डोनेशन्स दिवंक आमी जाता. आमच्या स्टॉलांत हेर धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात, जशे परी बागेवन जुजेवादाचो कॅलेंडर, मागण्याचो जेलो, खेरीत मागण्याचें पुस्तक हांगासर. तेच भाशेन सांतवारीनूय आमकां मेळटा. फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा, तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी, सेंट जोसेफाज कॅन्टीन आमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरवे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवादाची सांतवार सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत. फाल्यांच्या मिसांक वो फुडल्या दिसांनी मिसार सुरवातेचीं उतरां वाचपां वो भावार्थांचे मागणी करूंक कोणूय सोदता जाल्यार ताणेन आदल्या दिसा वो मिसा पयलीं साक्रिस्तीन येवन मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो सांबाळ तुमी करचो. सांडलोली वस्त कोणाचीय तुमकां मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. ही सगळीं मिसां युट्यूबाचेर लायव्ह आमकां पळोवंक मेवतलीं. तेच भाशेन 9:15 मीस आनी 4 वाजता मीस ही दोनूय रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह आमकां पळोवंक दितले. हाची संदी आमी घेवची. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सुचयतात आनी सांगतात तांचें आमी आयकुचें. आयज उगडास कोत्ता करीत भाशेन 2 मिसां आमकां एक्स्ट्रा आमी दवरल्यान 11:15 मीस मल्याळम भाशेन जातलें आनी 12 वाजता मीस तामीळ भाशेन जातलें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे स्वामी असो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन जेजूक परगट करूंक आनी ताची देणी जावंक तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे सगल्यांनी बरोबर म्हणचें. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजपांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक बागवेवन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंकवार मरेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कन्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका साथ म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगी रावन गरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवंक परत घरा वेतना गायन करुया U35 जुजे वाजा आमच्या भावा. आमच्या भावा विनोदल्या तुझी बोजोत पावोय. साक्षी दिवं जेजू पावाक पोरसू उर्बेन बोर आमकां जागोय. तुझे वाजा आमच्या भावा तुझे पासोत आगामोयमा. Gesù, povitra mea, arga moima, sasna, sasna. Zuse vaza, amcia bava, tu
पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा सासना